Jonah chapter 2 verse 3. म्हज्या आकांताच्या वेळा हांवें सरस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या पोटांत हांवन हांवें पोब मारली आनी तुवें म्हाका म्हजो ताळो आयकलोय. मार्क चॅप्टर 1 7-11. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. बागोवन ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. जेजू जुवांव लागचें स्नान घेता. अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेंत जावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवां लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो भायर वयर सरतना मळ बुकतें जालें आनी पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी आपणाचेर देंवन येतलो तो ताणें देखलो. सांगाताच तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तूं म्हाका मानवा लाय. हो एक ताळोय मळबांत ताणें आयकलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 verse 6-7. सैमान तो देव तरी त्या समासामपणाक तो लबदोंक रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. आयसाया चॅप्टर 45 2-3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिर्वी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरस्पोर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयसाया चॅप्टर 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. नंबर्स चॅप्टर 6 verse 24, 25, 26. सरस्पोर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव.